साध्या काळाचो तिसरो आयतार. जराल प्रस्तावन. आज साध्या काळाचो तिसरो आयतार. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या ह्या दिसा परत आमी व्हडा संतोशान ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी एक कुटाम जावन जमा जाल्या. देवान रचले ह्या सोबीत संवसारांत जिवचे भाग आमकां फावो जाला. हे भाग आमी अर्थभरीत करच्याक देव आमकां आपोवणें दिता. देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन पेल्या खातीर आमचें जिवीत आमी जरयलें जाल्यार आमच्या जिविताक खरो अर्थ लाभच्यांत दुबाव ना. आयचे देवस्तुतेंत जेजूच्या पयल्या सिसांचे आपोवणे आनी तांचे मिसांव आमी नियाळ करतले. तांकां मेळ्ळें हें भाग आमकां लाभल्या पवित्र स्नाना मुखांत्र आमा समेस्तांक फावो जाला. तर देवाची खुशी आमच्या जिवितांत समजून घेवया. ताच्या पुता जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करून आमचें जिवीत पावन करच्याक ह्या पवित्र येवकरिस्तांत हजर जावच्या जेजू क्रिस्ताची ससाय मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप जोना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. जोना प्रवाद्याक दुसरे फावटी देवाचो संदेश मेळ्ळ्या वेळार तो निनिवे शहराक वचून लोकांनी खोटी वाट सांडून आपली जिणी बदलूंक उलो दिता. लोक जिणी बदलिता आनी देवाचेर विस्वास दवरता. आमी हो संदेश स्विकार करून बरी जिणी जिवंक प्रेरण मागया. आतां हें देवाचें उतर भक्तीन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. पाऊल कोरिंतकारांक ह्या परी संदेश दिता. संवसाराच्या गुलामपणांत जियेनासतना बरी जिणी जिवन देवाची बरी भुरगीं जाया. कित्याक संवसाराचें भायलें रूप नपय जावन वेता. हो संदेश मतीन दवरून हें देवाचें उतर आतां चित दिवन आयकुया. शुभ वार्तेक प्रस्तावन. शुभ वार्तेंत आमकां संदेश ह्या परी आयकूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. हो संदेश आयकून ताच्या फाटल्यान सबार जाण गेले आनी ताची सीस जाले. जेजूची सुवार्त आयकून आमी भागी जावया. तर आतां आमी भक्तीपणी जेजूची सुवार्त आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचें सडवणेचें मिसांव ह्या संवसारांत परगट करूंक जबाबदारी घेतल्या आमच्या पापा साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धार्मिकांक तांच्या आपोवण्या प्रकार जिवच्याक जायती भलायकी आनी कृपा दी म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राष्ट्राच्या सामाजीक तशेंच राजकीय मुखेल्यांक लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक मेळ्ळ्या आपोवण्याचो खरो अर्थ समजून लोकांचे उदरगते खातीर निस्वार्थीपणी वावरूंक उर्बेवंत कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळ बापा, सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणींक तूं राखून व्हर. तांकां भोगचें एकसुरपण, कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन तांकां लाभशी कर म्हूण मागता. चवथें क्रिस्ती कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, आमच्या कुटुंबांनी तुजें राज स्थापीत कर. त्या राजाक सहज जाल्ली जिणी आमी जियेची कर. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी, युवजणांनी, भुरग्यांनी दिसपडटे तुज्या राजाची खरी बरी खबर वाचून नियाळ त्या प्रमाणें जिणी मांडून हाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर म्हूण मागता. पांचवें मिसाक हजर जाल्ल्या पासून. कनवळ्या बापा, ह्या पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेतल्या आमी सर्वांनी आमच्या पातकी जिणेक पाठ करून तुज्या राजाची बरी खबर स्विकार करून तुज्या राजाचें दूत जावंक प्रेरीत कर म्हूण मागता.